खोवळां सादर करता जेसन डिसोजा कैकंबा. हांव लंडन पावल्या दुसऱ्या म्हयन्यांतच घरा जाय जाल्ल्यो वस्तू सोदच्यार आमी लागल्ले हांव. सेकंड हँड वस्तू विकच्यो हांगासर बारी चड मेळटात आनी बऱ्यो मेळटात म्हणून आमच्या मंगळुरी मित्रान कळयल्लें आनी तशें आमी त्या रितीच्या वस्तूंच्या सोदणेर आसल्ले हांव. येदोळूच सुमार घरांनी आमी गेल्ले हांव तरी पसंद जाल्ल्यो वस्तू मेळूंक नातल्यो. थोड्या घरांनी नाकारी आनी उडोवंक सहज जाल्ल्यो वस्तू विकूंक दवरताले. तेंय सडावत जावन सरदार ह्या मालबारींच्या घरांनी. लंडनांत बऱ्या एका कंपनींत वॉल्टराक काम मेळिल्लें. मुंबय आशिल्लें बरें काम सांडून तो लंडन आयिल्लो. कंप्युटर इंजिनियर जाल्ल्या वरवीं सांबाळ बरो आसलो. कामाक लागून एका म्हयन्यानच म्हाकाय ताणें आपोवन व्हेल्लें. हांवूय मुंबय आशिल्लें काम सांडून हांव लंडन आयिल्लीं. जोड कितली बरी आसल्यारय एकल्याचीच जोड कितली म्हळ्यार तितलीच. एका सफरा नव्यो वस्तू हाडूंक वॉल्टराक पुरो पडनातली गजाल. त्या खातीर दुसऱ्या वर्गाच्यो वस्तू सोदूंक आमी सुरू केल्लें. बुधवाराचे दिसाळ्यार दुसऱ्या वर्गाच्यो वस्तू विकच्या विभागांत देखतां पयलें म्हाका दिश्टीक पडलें नांव आनी जायरात मंगळूरच्या क्रिस्तांव कुटुंबाचें. घरच्यो वस्तू बऱ्योच आनी सवायक सर वस्तू बऱ्याच रितीन सांबाळिल्ल्यो उण्या मोलाक विकची बसावणी. जायरात देखून हांव खूश जालीं. येदोळू आमी सडावत सिख गुजराती वा मालबाऱ्यांच्या घरांनी गेल्ले हांव. तांणी विकून दवरच्यो बुरनास वस्तू पळोवन एका नमुनेचो रागी आयिल्लो. आतां मंगळूरकाराचें कुटाम. वस्तू खंडीत जावन बऱ्यो आसतल्यो. हांवें तांकां फोन केलोच. विलियम डिसोजा ताचें नांव. म्हातारो ताळो तशें भोगलें म्हाका. उलोवंक भोव सुडाळ आनी सारको आसलो. थोडे फावटी चिक्केशें कोंकतालो. हांवूय मंगळुरी म्हूण ताका संतोश जालो. आयतारा सकाळींच येवन वस्तू पळया म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. दनपारा उपरांत भायर वेता हांव तशें सकाळींच येवंक वत्ताय केल्ली. सांजेर वॉल्टर आयिल्लोच हांवें ही खबर ताका कळयली. तोय खूश जालो. आमी स्ट्रॅफोर्ड रावतले हांव. तांचें घर बर्मिंगहॅम आसलें. सुमार 40 किलोमिटर पयस. विलास सर सारको म्हाका दिल्लो त्या विलियम सोजान. आयतारा सकाळीं हिंव बरें आसलें. चिक्के चिक्के बरफ पडून येतालें. वॉल्टर आयतारा सकाळीं तडवकन उठतालो. पूण आज ताका फांत्यारच उठोवन हांवूय तयार जालीं. बर्मिंगहॅम घर सोदून काडूंक त्रास जाले नात. बर्मिंगहॅम मुखल्या रस्त्यार तावन आड वचून चवथ्या आड रस्त्यार तांचें घर. इंग्लंडांत घरांनी रावचें म्हळ्यार चिक्के ग्रेस्त भारतीयांनी मात्र म्हूण येत. आनी आतां वेचें घर ल्हानसो बंगलोच जावन आसलो. भायल्यान घरा बोवारी आशिल्ल्या ल्हान जाग्यार फुलां तोट आसा केल्लें. आमी घराची बेल्ल मारतना आमच्या येण्याक तयार आशिल्ल्या बरी बागेल उक्तें केलें म्हाताऱ्या मनशान. तो विलियम सोज म्हूण चिंतूंक आमकां त्रास जाले नात. सदांच 70 वर्सां प्रायाचो म्हातारो. तोंड मिरयांनी बरोवन गेलां तरी हांसो तरनोच आसलो. फाटल्यान एक गोरी स्त्री उबी आसली. ताची बायल म्हूण हांवें चिंतलें. आमकां बरोच स्वागत लभलो. व्हड विस्तार घर. लंडनांत इतलें व्हड विस्तार घर पळोवचें हांवें पयल्या फावटी. आमची वळख अदली बदली जाली. ती गोरी विलियम सोजाची बायल आनी तिचें नांव कॅथरीन म्हूण कळ्ळें. आमी वस्तू पळोवंक आयिल्ले हांव. वॉल्टरान उलोवंक सुरू केलें. म्हातारो विलियम सोजू आमरुको हांसलो. आयल्यात मात. कितें आमसोर? बसा. वस्तू बारी बऱ्यो आसात. तुमकां दाखयतां.
आमी मुखल्या सोफाचेर बसल्या. उलोवणें मुखारसून गेलें. विलियम सोजान आमच्या खातीरच म्हणून पानपाळे आनी चटणी केल्ली. गांवचें काणकावंकू गांव चलोवंक मेळ्ळा जाय. त्या दळा मात गांवच्या मातयेचो परमळ हांगासर लंडनांत येता. कितलेशा वर्सां उपरांत पानपाळे हांवें करचें. हांगा खेदाळा पळयल्यार सँडवीच, बर्गर, म्हाका कित्याकी बरेंच जायना. नश्ट जालो. लंडनांत आयल्या उपरांत पयल्या फावटी माम्मीन करच्या पोळयेचो उडास म्हाका आयलो. विलियम सोजू बरोस आनी दादोशी उलयतालो. कॅथरीन आमच्या सगळ्या सांगाता मेळोवन उलोवंक लागली. उलोवणें मुखारसून वेताना विलियम सोजाची अख्खी जिवन चरित्रा आमकां कळ्ळी. ताका गांवांत इजई न्यू रोड. 10 जाणां भाव भयण्यां पैकी तो निमाणो. ल्हानपणांत बंबय आयिल्लो. बोटलेराचें काम शिकून बंबई मजगांव गोऱ्यांच्या घरा काम करूंक लागलो. गोरो भारत सांडून वेताना ताच्या सांगाता ताणें इंग्लंडाची वाट धरली. गोऱ्या धनयाक भुरगीं नातलीं. धनीन पयलेंच सरल्ली जाल्ल्यान गोऱ्याक विलियम सोजाचो आदाराचो खांबो जालो. विलियम सोजाक बरेंच जालें. आयिल्ल्या थोड्याच वर्सांनी ताका इंग्लंडाचें निवासपणूय लाभलें. गोरो सरच्या फुडें ताचें घर आनी आस्त सर ताका लाभली. बोतलेर आशिल्लो विलियम धनी जालो. कॅथरीन म्हणल्या गोऱ्या चेडवा लागीं काजार जालो. दोगां भुरगीं जालीं. मालगडो चेरको आनी दुसरें चेडूं. ग्रेस्तकाय आसली तरी विलियम घरा बसलो ना. धनी सरल्या उपरांत ताणें एका रेस्टॉरंटांत काम करूंक सुरू केलें. भुरगीं व्हड जालीं. पाश्चात्य शेळेर तांच्या मोतीक लागलो. तेंचो शिकाप आनी गोऱ्या कातीची संस्कृती. चेरको 16 वर्सांचो जाताना इस्कोल सोडून एका डिपार्टमेंटल स्टोरांत काम करी लागलो. थंयसर ताका एका गोऱ्या चेडवाची वळख जाली. चेडवाक घेवन घरा रावच्याक आयलो. विलियम सोजाक हें सोंसना जालें. थाण्या आड आयिल्ल्याक चेडो गर्लफ्रेंडासोबें विंगड रावच्याक चलतच रावलो. तशें म्हणून दुसऱ्या चेडवाक सांबाळचें प्रयत्न केलें तर तेंय 15 जाताना सांगनासतना घरांत हांव धांवलें आपल्या बॉयफ्रेंडा संगी रावंक. आतां चेडो काजार जाल्ल्या बायलेक सांडून तिसऱ्याच चलये संगी रावता. तर चेडूं काजारा विणें भुरगें जावन आतां विंगडच दादल्या सोबें वस्ती करता. आसल्लीं भुरगीं सांडून गेल्या उपरांत विलियम सोजू आनी कॅथरीनाची जिणी एक सुरी आनी तशें कोटसाणेची जाल्ली. दनपार जावन येतालो. विलियम सोजान बियर हाडलीच. वॉल्टर नाका म्हणूनच उठलो. हांवेंय नाका म्हळें. वस्तू पळोवंक आयिल्लीं आमी. बियर आनी नाका नाका वस्तू पळोवन आमी चलतांव. आमी उबे रावल्या. विलियम सोजान आमकां बसयलें. बियर ग्लासांनी ओतलीच. म्हाका बरोस मोलादीक धवो वायन दिलो. गांवचे मनीस तेय कोडयाळगार तुमी आयिल्ल्यात कित्याक जावं पूण हांगा आयल्या उपरांत बियर आनी जेवण केल्या शिवाय ना तुमी जेवनूच वचा जाय. विलियम सोजाचो स्वभाव विचित्र दिसलो म्हाका. वस्तू पळोवंक आयिल्ल्या आमकां ही पुरा सरबाराय. हांव कांय उलयली ना. बियर केन्ना उपरांत केन्ना उक्ती जाली. वॉल्टर आनी विलियम लागशिल्ली वळख आसल्या बरीच उलयताले. कॅथरीन तांकां सांगात दिताली. ती कुशलायेंत हांसताली. हांवें तांकां सांगात दिवंक प्रयत्न केलें तरी म्हाका साध्य जालें ना. जेवण जाताना वरां 3 जालीं.
गांवच्या रांदपाचो उडास दिलो विलियम सोजान. दुकराचें सरपतेल बारीच बरें केल्लें. तांदळाचे पोळे आनी कुंकडाची कडी. खोडयाल गराजेंच जेवण. सांज जावन येताली. चाय जाली. आतां हांव उबी जालीं. सकाळीं आयिल्लें हांव. आतां रात जावन येता. हांवें म्हळें विलियम सोजा लागीं. आनी पूण ही वस्तू दाखयशी गी. विलियम सोजू कालुबुलो जालो. कॅथरीनाक पळय लागलो. वस्तू आसल्यो पूण सारक्यो मांडून दवरूंक तर आमकां कित्याक आपयिल्लें? हांव उसमोडलीं. म्हज्या थाळ्यांत राग आसलो तो विलियम सोजाक सारको अर्थ जालो तें खंडीत. कॅथरीन मदें आयली. आमकां माफ करा. तिच्या उतरांनी दीनता बरोवन गेल्ली. आमी तुमकां अशें करूंक नजो आसलें पूण तिच्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. हांव आनी वॉल्टर उलोवंक शकले ना. थोडो वेळ मौनपण आमच्या मदें भरून रावलें. हांव तुमकां सत आनी सुडाळ सांगतां. आमी मनशा लागीं उलोवंक आशिल्ल्या. विलियम सोजू आळवायेन उलयलो. ह्या सुकाळ देशांत आमच्या तसल्या म्हाताऱ्या लागीं उलोवंक कोण येता? आमचीं भुरगीं उडास जाल्यार क्रिस्मसाक येतात. अर्द्या एका वराक. आदल्या वर्सा दोगांय येवंक नात. आमी कोणा कडेन पूणी उलोवंक आशिल्ल्या. ह्या युवांत भायर खंयसरी वचोंकय जायना. जेवणखाण पुरो आसा. घरांत बसून आमचींच मनशां नात. त्या देखून वो नाटक केल्लें. दया करून आमकां माफ करा. पूण तुमी आयिल्ल्यान आमचें मन दादोशी जालें आनी काळीज भरलें. विलियम सोजू रडतालो. म्हाका सर समजल्लें. विलियम सोजान आपल्या गाया वयलीं कवळां काडून ताच्या मनांतली दूख आमकां उक्ती दाखयिल्ली. विलियम सोजूच कित्याक? ताच्या तसले हजार म्हातारे ह्या देशांत आसात ते खंडीत तें आमी जाणा आसल्या. तांची बिरमूद दिसली. वॉल्टर विलियम सोजाक लागीं गेलो. कांय व्हड न्हय. आमकां सर समजता. येवच्या आयतारा तुमी वस्तू पळोवंक आमगेर येया. आमगेर सेकंड हँड वस्तू विकतल्या. विलियम सोजू कॅथरीनाक पळोवन हांसलो. ताच्या दोळ्यांतलीं दुकां सुकिल्लीं. कॅथरीन आंब्रुको हांसो हांसा लागली. देव बरें करूं.